स्वागत करता आसतना लास्ट आमची CLP मिटिंगेक आमी सांगलेलें की आमच्या सगळ्या आमदारांनी आमच्या मुख्यमंत्रीच्या आरोग्या बद्दल आमी चिंता व्यक्त केली आणि आमी सगळ्यांनी काँग्रेस पक्ष आणि CLP यांनी मागलेलें की तो बेगीनच्या बेगीन बरो जावचो आणि घरा परत पावचो आणि म्हाका दिसता त्या प्रमाणे मुख्यमंत्री घर पावला हेजेर आमी समाधान व्यक्त करतात आणि अपेक्षा धरता की तो आपल्या ऑफिसांत बेगीन रिज्यूम जावन गोंयचे जे प्रश्न आसात ते सुटावे करपाचे प्रयत्न बेगीन सुरू जातले. 2011 साकून गोंयान एक वेगळे तरेचे वातावरण मायनिंग बद्दल मायनिंगा भितर 35,000 कोटीचे स्कॅन्डल जावं 35,000 रुपया रिकवरी अशी वेगळी वेगळी तेजी नांवां दिली गेली आणि ते करता आसतना प्रामुख्यान त्या टायमा वयले लीडर ऑफ ऑपोजिशन मनोहर पर्रीकर हाणें ही फिगर्स हाडपाचे वेगळे वेगळे तरेचे प्रयत्न केले. त्याचे नंतर नॉन एक्झिस्टन्स PAC रिपोर्ट ताचो उल्लेख परत परत जालो. जो PAC रिपोर्ट केन्नाच असेंब्लीन प्रेजेंट जालो ना, म्हणजे तो PAC रिपोर्ट एक्चुअली केन्नाच नाशिल्लो. त्या PACच्या रिपोर्टा बद्दल म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी ते तकलेन घालून घेतले की PAC रिपोर्ट कितें म्हणटा तें आसा. PAC रिपोर्टा बद्दल परत ती क्लॅरिटी दिवपाक जाय लोकांक. जो PAC रिपोर्ट नेवर केम इन टू द लायट, विच हॅज नेवर सीन द लायट ऑफ द डे, त्या PAC रिपोर्टा बद्दलय ती आयज लोकांक जाहीर करपाक जाय. जोड सगळ्यांच्या वतीन जे आमचे जवान जेणे धाडस काल दाखयले आणि जे आतंकवाद्यांच्या अड्ड्याचेर हल्लो केलो त्या धाडसा बद्दल आमी तांकां सलामी दितात, सलाम करतात. आयज ज्या विशयाचेर सविस्तर म्हायती अध्यक्षान दिल्या आनी एक तातूंत म्हायती म्हणल्यार 2011 जेन्ना राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील जेन्ना आसली आनी तेन्ना भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आतांचे युनियन मिनिस्टर नितीनजी गडकरी आसले, तेन्ना गोंयचे डेलिगेशन भाजपाचे लिडर आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष यांनी राष्ट्रपतीची वचून भेट घेतलेली आणि तेन्ना आनी एक लेटर बरयल्लें की 25,000चो स्कॅम गोवा गव्हर्मेंटाचो जाल्लो आसा आणि दिगंबर कामत सरकार आणि त्याचे मंत्री खुबशे इन्वॉल्व आसात तितून. काही जाणांची नांवां घातलात, ते काही जाण आतां तेंचे कडेन आसात, काही जाण आतां इलेक्शन वचपाचे आसात. म्हणटकीच हें सगळें म्हळ्यार अशी पिक्चर तयार करप जालें की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुद्दां इन्वॉल्व करून ह्या इश्यूचेर सगळ्यांत चड सफर हांव जालां. तुमी मान्य करतले म्हाका कितले त्रास दिवपाचो प्रयत्न जाला. हांव सदां म्हणटा की देव म्हजे फाटल्यान आशिल्लो म्हणून हांव सही सलामत वाचलो. शाह कमिशनाचो रिपोर्ट पळय आहा, हो रिपोर्ट जर तुमी वाचून पळयत जाल्यार शाह कमिशनान सकयल एक लायन घाल्या, all these figures are provisional, they have to be verified. ही लायन सकयल आहा, हातूंत भितर सगळें येतालें. म्हणजे हो स्टेटमेंट पयलीं 35,000 बी म्हणजे पयलीं तें जर सारकें व्हेरीफाय केल्लें जाल्यारच कदाचित तें लक्षांत येता आशिल्लें की तांणी जो स्टेटमेंट केला ताका कांय अर्थ ना. आतां ते म्हणटा की GPS सर्वे करतकीर देन दे रियलायज दॅट इट हॅज नॉट नो मिनींग, सो दॅट इज नो क्वेश्चन ऑफ रिकवरी, असो तांचो रिप्लाय आहा. दुसरो उरलो तो पब्लीक अकाउंट्स कमिटीचो रिपोर्ट. ना पब्लीक अकाउंट्स कमिटीचो रिपोर्ट पळया तेन्नाय हांवें सांगिल्लें पब्लीक अकाउंट्स कमिटी रिपोर्ट वॉज नेवर टेबल्ड, दीस पर्टिक्युलर रिपोर्ट वॉज नेवर टेबल्ड इन द हावस. आनी पब्लीक अकाउंट्स कमिटीचो रिपोर्ट पळया तो टेबल केले शिवाय, एडॉप्टेड केले शिवाय दॅट रिपोर्ट हॅज नो लिगल सेंटिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल द रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सायन्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स. सगळे मेंबरांनी जर सायन केलें ना जाल्यार मेजॉरिटी 7 जाणांची कमिटी आसा, 4 जाणांनी तरी सही मारपा जाय जाल्यार तो स्पीकर मागीर टेबल करपाक शकता, नाल्यार स्पीकरूय टेबल करना. Bharatiya Janata Party, they are used to
utter only lies. They will talk about ethics in politics. They will talk about principle in politics. But they never followed their own ethics or principle in the politics. Today in Goa, before the 2012 Assembly election, our present Chief Minister Manohar Parrikar, as an opposition party leader, he has created a own illusion, a big mirage in front of the public, as if he has tried his level best to brand Congress as a corrupt political party. By his own false propaganda, he has succeeded in his campaign and he could capture the power. The fact remains, today his own cabinet minister, Mr. Nilesh Gabriel, has come out and openly has told it was a political stunt. That mining scam which was branded on Congress party was totally a political stunt. So Mr. Manohar Parrikar, all these days, he has projected him as a IITian. Yes, he is an IITian. That is the only thing I could able to visualize from him. That is the only thing is a fact. Rest, all others is a cover totally with a false, fake, a man with cunningness, corruption in the mind, but in the front of the public he wants to project himself as a saint, and in all the front he has failed in his mission.